वर्साचो सातो काळ 4 सातोळे बुधवार. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 6 वळी 1 ते 6. जेजू थंय थावन भायर सरून आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बराबर गेले आनी सोनवार पावतोच देवस्थानान शिकोवंक लागलो. आनी साबार जाण ताका आयकून ताचे शिकवणे विशीं अजाप जावन म्हणटाली. हे सगळे आंखा खंयचे आयले आनी ताका दिल्ली आसा ती जानवाय कसली आनी ताच्या हातांनी असली वेचमिता घडटात ती कशी? हो थंय न्हय गाय? मारयेचो पूत जाकोब, जुजे, जुदास आनी सिमाव हांचो भाव? तांच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय? आनी ती ताचे विशीं घुस्पताली. पूण जेजून तांकां सांगलें, पळोवद्याक फकत आपल्याच गांवांत, आपल्याच घोलाब्यान आनी आपल्या सोयऱ्यादाऱ्या मदें मान ना. आनी थंय कसलेच वेचमीत करूंक ताका मन जायना जालें. आनी थोड्याच वायटकारांचेर हात दवरून ताणें तांकां बरी केली आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.